कित चोयताय तुम्ही मार्केट आता तो चोयाय सारखे लाव यू अशें कोताय मदें अशें अश कोत्ताय ते सारकें कर आवय हांव अशें को करपी लव यू सो गायज लव यू ऑल सो गायज चडशे लोकांक लायक जाता अशें करून भोंवले म्हणटकीर अरे हो आनी कोण मातशे दिवाना म्हणटाय ते भाशेन सो गुड इवनिंग गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग कशी तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय म्हणून तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी आहाय बरी गायज सो गायज आयज तुमकां इवनिंग दाखोवया म्हणलें कित्याक मॉर्निंग तुम जाणाय काल आमी पार्टी हाडलेली आनी काय बड्ड्याक सो पार्टी आमगेली लेट नाईट लेगून हाडली आनी आमी येताय घरा कडेन आनी पावत म्हणल्यार मागीर सारकी एडिटींग करता आनी सगळें म्हणल्यार तुम जाणाय कासार जालो आनी सकाळीं बरी रेस्ट केली सो रेस्ट म्हणटा ती गायज मेन सगल्यांक तेका लागून सो गायज आयज म्हगेलो व्लॉग आसतलो बेश्टो सिंपल बट लिटल बीट डिफरंट तूं म्हणटलें डिफरंट कितें आसता काय मू सो गायज आयज मातशें बारीकशें मॉडलिंग आसतलें म्हगेल्या ह्या व्लॉगान ओके गायज आनी समजता तुमी हो सगळीं हो व्लॉग आख्खो फूल चोयतली मू ओके गायज आनीक मॉडलिंग म्हणल्यार तूं म्हणटलें मॉडलिंग आनी केसो काय मू सो गायज बारीकशें म्हाका पार्सल येयलो ते तितून म्हाका बरी टी शर्ट येयले आनीक थोडोसो रोप तो गिव अवे हांव जो जिखलोलो तुम जाणाय आसतलें तुमकां हांवें लास्ट टायमान सांगलोलें की हांव एक गिव अवे जिखलो कितें म्हणटाले तें आमगेलें बर्न इन गोवा सो बर्न इन गोवा सो गायज हांव तो गिव अवे जिखलोलो आनी ती म्हगेली आयज टी शर्ट येयली आनी प्लस म्हगेले मागूय येयलो कित्याक एक मागूय ऑर्डर केलोले म्हाका सो एक्चुअली टोटली 100 पाउंड स्पेंड केल्ले हांवें जो हांव गिव अवे जिखलो तितूंतले ओके गायज आनी ती आयज फायनली म्हगेली टी शर्ट येयली आनी आयज ती म्हाका केशे भाशेन तुमकां घालून दाखोवपा जाय हांव केस दिसता ओके गायज आनीक फूल चोया म्हगे व्लॉग ओके सो आनीक तुमकां तर ती बरी लागली जाल्यार तुम्ही ऑर्डर करून जाताय बट गायज तूं म्हणशी हांव प्रमोशन बाको तुमो ना हांव म्हाका ती बरी लायक जालें आनी हांव ती बरी तुमकां घालून दाखयतलो घायल ना अजून बट हालीं चोयलें हें दे लुक्स नायस अमेझींग आनी समथींग डिफरंट आनीक गोंयचो वायब असो तेका लागून हांव तुमकांय घालून दाखयतलो ओके धाकटुलो फॅशन शो असो हरशीं जाल्यार फॅशन शो असो न्हू हिंगा सय अशें करून बेश्टो चलोवन दाखयता गायज तुमकां ओके सो गायज आनी तूं म्हणटलें हाटल्या कोण लांबता काय मू हाटल्या मुगेलो लांबता एल्फ बट गायज एकानी प्रायजा काय ना हो आयज बेश्टो मुगेलो हांव शॉपिंग एक्चुअली गायज सांगलो ना एक्चुअली आमी वयताय पयलीं शॉपिंगाक ओके आनी फॅशन शो मागीर जातलो सो गायज शॉपिंगाक वचपाक म्हाका बेश्टी उमेद आशिल्ली हांवें एक्चुअली हें कॅप गेलोलो न्यू तकले घालपाक सो हांवें म्हणलें हय थिंगा हाल्लो भाडो एल्फ हांवें म्हणलें तकले लांबोया गायज बेश्टोच तेका लागून तेका हांवें तकले लांबयलो बरी हाती अशी तेका लागून ओके गायज सो या पयलीं शॉपिंगाक आनी आमी शॉपिंगाक वयताय शामीन शर्विन शामीन हांव आनी अलिशा ओके सो बारीकशें शॉपिंग उरलो आहा तेगेलें तुमी जाणाय ते बायलांगे शॉपिंग केन्ना काबार जावपाना आनी बघून अलिशाले हिंग या गो तें सांग तेका कितें शॉपिंग गाइस कशा तुम्ही सगळी आयज अलिशा उमेदीन आहा कित्याक न्हू तितून एक टी शर्ट ते आपल्या मागता बट म्हाका दिसना हांव तेका हांव दिता सांगता ते हुंच ते तुका सांगले गाइस तेका माग दी म्हणून ओके तेका दिल जाल्यार तेणें घालून दाखोवपा पडटलें आनी तेणें मातशें अशें करून डुमक करून चलोवन दाखोवपा पडटलें बारीकसो फॅशन शो करून ओके सो गायज आमी टेस्को वयताय बिकॉज इट्स द लास्ट डे ऑफ द 20% ऑफ एक्चुअली येस सो लास्ट डे 20% ऑफ तेका लागून ती तेंगेलें शॉपिंग आयज कंप्लीट करतली ओके कितें एपल जाय बारीक आनीक मागीर तुमकां आमी दाखयताय शर्विन आनी शामीन ती येतली सो बारीकशें दाखयतलो तें बट मेन म्हणटाय तें म्हगेलो फॅशन शो आयज ओके दोन चान्स दिल गाइस तेका दोन आय डोंट नीड एनी चान्स गायज हो म्हगेलो बेश्टो आयज म्हाका चोवपा जाय आयज हांव अशें शॉपिंग वयता न्हू टेस्को नाव यू नो व्हाट आतां गिफ्ट म्हाका दिवपाचो तेंच दिया तुका सो गायज यू नो हांवें कित्याक आयले तकलेक बेश्टे असो घान या आनी चोया म्हाका लोक कितें म्हणटा थिंगा घोडी यू नो थोड्या लायक जाता अशें को थोडे म्हणटाले आवट म्हूण एनीवेज कितें कितें कमेंट पडटाय तें चोया आनी मागीर बरें कमेंटूय मारले जाल्यार कोणें तेय तुमकां सांगता ओके सो गायज चडशे लोकांक लायक जाता अशें करून भोंवले म्हणटकीर अरे हो आनी कोण मातशे दिवाना म्हणटाय ते भाशेन ओके गायज मेळया तुमकां मागीर सो गायज तुमकां काल हांवें टायगरा दाखोवपा मेळना कित्याक आमी बड्ड्याक गेल्ली न्हू
आनी हो आसोंकूय ना हो आहल्लो बट मेळो ना तू मेजा पोंदा लिपोन हांव धरीत एका तुमकां दाखयत व्हिडिओचेर सो गायज तेका लागून आयज टायगरा घेवन येयला आनी बऱ्यो मारया म्हणल्यार तुमकां 2 खबरो सो गायज तुमी सगळीं टायगरा मिस कोत्ताय म्हाका बरें दिसता आनीक टायगराकूय लायक जाता गायज टायगर न्हू मनशा भाशेन तेका सगळें कळटा कोणी बरो कमेंट मारला कोण कमेंटान तेका विचारला तेका सगळें कळटा न्ही रे पूत आनी गायज काल न्हू हांव पार्टयेचो येयला तेन्ना न्हू आख्खो म्हाका तो वास घेता म्हणजे आख्या आंगा वास घेता तेका स्टाबगीचो न्हू तेंगे सुण्याचो न्हू तेका वास येता सो तेका कळटा रोखडें थिंग बागेल जाल्यार तो बरो तकलेचो हुशार सारको आनी गायज राव रे पूत Cocoon, you tell them your Christmas gift needs to come home. आनी गायज तेगे क्रिसमस गिफ्ट हा न्हू तो रावता एक्चुअली तेगे क्रिसमस गिफ्ट सगळ्यो ट्रीट बा उगडले आनी दिले तेका कित्याक न्हू तेका कळटा रोखडें आपले ट्रीट हाडले जाल्यार आनी तो रातभर म्हाका न्हू मागीर सोतायता येता आनी अशें करून हात लायता मेव मेव को म्हणजे तोंडा हात लायता आपल्या ट्रीट दिमू आनी अमके टायमार आहा तेगेलो 3-4 अशें अर्ली मॉर्निंग तो म्हाका उठयता आनी ट्रीट दी म्हणटा आनी ट्रीट दिवपाकूय पडटा तेका ट्रीट तर तो दिना न्हू मागीर पाक्को दोत्ता तकली हो जाल्यार अशें करून घास मारता म्हाका हाती बा म्हणजे आपले ट्रीट दिमू आनी हांव केन्ना कितें को जाणटो ब्लँकेटी अशें करून ब्लँकेट घेता आनी रावता म्हणजे म्हाका सोतायना जावपा हो कितें काय म्हणल्यार मागीर ब्लँकेटी येता आहा तितलो फोर्स घालता आनी ब्लँकेटी भितर येता रे पूत Tell him to say hi to everyone. ही डिडंट से हाय नथिंग सो तो नॉटी जालो आहा तेका खंय हाय बुडपा नाका तो मातशें रागार आहा कित्याक काल दाखयलें ना न्हू तेका आमी ब्लॉगान या न्ही रे पूत यू वॉन्ट टू से हॅलो Say hi everyone. Hello everyone. Look there. Look. Hello everyone. केशे आहाय तुमी सगळीं समजता आमी सगळीं आहाय मू बरीं आनी हांव टायगर आनी मामा आमी आहाय बरीं न्ही रे पूत चल गायज पुरो तेगेलें आयज इतलेंच मागीर तुमकां आमी फाल्यां दाखोवया पत्तो ओके बाय फायनली शामीन आनी शलीन शामीन ती येयली आतां या आमी बारीकशें शॉपिंग करुया आनी या रोखडी ओके Say hi, Sogli. कितना टाइगो? Say hello. Hello guys. Hello guys. Shopping अजून का हाय So guys, यांचे पोलीस शॉपिंग हिंगा काडटाय Why you closing? आणि हेगे शॉपिंग केन्ना खबर जायना दिसभर शॉपिंग आज फटके घालूं येता आमकां एल्फा आनी घेवन येयला ना हेल्थ तो घुस्तो हाडलाय चोवपा म्हाका केसो कमेंट पडटाय आयज सो गायज चोय आमगे घर काय बरें दिसतें हिमसोन आतां आमी पावली फायनली टेस्कोक आतां बारीकशें करुया शॉपिंग सो या बारीक जाता व्हडलें जाता तें बट बारीकशें दाखयतलो तुमकां चड न्हू ओके गायज या रोखडें हेंचो आमगे टेस्को सदांचें आनी हेंचो टेस्को अमानत जाणटो सो तांकां टेस्कोकू रावपा म्हाका दिसता एक रूम कोन्न दिवपा जाय तांकां टेस्को सायडीन रावपा जाल्यार टेस्को थंयसर एक ट्रॉली घेतली ती आनी आतां लागतली हालीं शेळ्यांचो लागला रोप चोयता हांव नको वेळ दिस वन सो गायज चोयता आहा ते हांव नको खंय घालपा मो दाखयता तुमकां तें कितको शॉपिंग करता तें दाखयता सार डिटेलीन सारकें सो गायज चोय एशको शॉपिंग करता काडटा लुगड चोयता प्लस मागीर प्रायसूय चोयता गो तूं हय प्रायसूय चॅक करता कंपेर करता दुसरे कडेन आनी मागीर कोंता पडल्यार तें घेता म्हजे भाशेन न्हू मेळ्ळें वो बाडलें ना एक्चुली हालींच्या न्हू पजामा चोयता आमकां दोगांयकूय क्रिसमस डेया घालपाक दोगांयकूय सेम आनी एक टायगरा म्हणटा हांव ऑलरेडी घेयलो आहा न्ही गो हय चोया बरें कितें मेळटा जाल्यार आनी तुमकांय दाखोवया सो गायज चोया टेस्को लोक कितू तो जायतो लोक लूट सारकी जायतो लोक शॉपिंग करता कित्याक लास्ट डे न्हू डिस्कावंटाचो ताका लागून बट आमगे आलिशा डिस्कावंट आसूं ना आसूं आलिशा इज ऑलवेज दे इन टेस्को फॉर शॉपिंग न्ही Ali? What are you buying now? So guys, आमगल्याक डिस्काउंट पडो ना पडो आमी टेस्को शॉपिंगा आहाय टेस्को घुमू न्हू खंय वयत थिंग शॉपिंगाक एक्चुअली आमी न्हू चिकन घेयलें आनी बीफ घेयलां आनी हें कितें म्हणटा क्रॅकर्स सो क्रॅकर्स घेयले क्रिसमस क्रॅकर्स सो गायज आलिशा न्हू सरबतेला हें घेता कितें म्हणटा रे तें मासू लिवर बा घेता सो
गायज तुमकां सोरपोतेला तर रेसिपी जाय न्हू जाल्यार कमेंटान म्हाका सांगाय ओके. सो आलिशा कोत्तोलें सोरपोतेल. सो गायज तुमकां जाय जाल्यार सांगाय रेसिपी आलिशा कोत्तोलें ओके सोरपोतेल आनी तुमकांय दाखयतलें. सो गायज आमी सायडी शॉपिंग कोत्ताय म्हणल्यार न्हू शामीन आनी शेलीन ती हीच येडोत आहाय हीच चोय सी बडाय हे रावना ते जोडकेक रावना शामीन इस्टल तशी नाच जाता कित घेता आनी कित कोणा खबर. चोया हंटींग कोत्ता शॉपिंग आवय फोनार आहा मस्त फोन काना लायल बगर जाय ते कडेन. तुगे भाव तो हे हाड ते हाड कोत्ता चोय चोय मागीर भावान सांगिल्लें जाल्यार हाड सगलें जाय तें घे भावाक. ओके गायज एक टायगर आमी कितें केलें तें. So we got him this lick licks. This is like dessert strawberry and vanilla ओ माय गॉड and then salmon and chicken. आवयस टायगर सारको आदव ना आयज आली बरो कोत्तलो तो Oh, टायगर. it's Christmas gift. आलिशा टायगरा शॉपिंग करता तेगेलो गिफ्ट हॅम्पर पॅक करपा तेका. सो कितें कितें घेयत आहा आनीक जायत गेले ते केक इश्यू आनी डिफरंट जेवण घेयलें तेका. चोया तेगलो हॅम्पर करपा जाय न्हू एक धाकटोसो. Guys, तुम धाडना जाल्यार तो आनी टीव्हीचे ओपन आनी नेक्स्ट टाइम तुम्ही बेगीन रेडी करायचे क्रिसमस हॅम्पर. सो गायज टायगरा एक क्रिसमस हॅम्पर तर खंय तो रेडी करना जाल्यार तो आनी टीव्हीचे येना पत्तो तुमकां मेळपा. सांगलो म्हाका हय बरो उलयता तुकडे उलयत कित तो ताका सांगत खंय तो सगलें. and you. या ही टॉक्स टू मी गायज एक्चुअली यू नो. He talks to you न्हू आनी तुवें क्रिसमस प्रेझेंट दिलं ना खंय आजून. सो गायज आम बरो क्रिसमस गिफ्ट रॅप करतले तेका. डिपार्टमेंट आयले. सो गायज यांचं फेवरेट डिपार्टमेंट यांचं वायनाचे. सो चोया आनी बारीकशें घेवन दवरया कित्याक मागीर डिस्कावंट ना न्हू. आहा डिस्कावंट मागीर मुखारूय पडटलो बट 20%. We get 15%. या बट 20% इज नायस न्हू. So 10% मेळटा आमकां एनी. कोणा नाका थोडोसो पर्सेंट एक्स्ट्रा मेळ्ळो कितें म्हणटाय गायज तुमी. एक कांय कोणना शॉपिंगाचे हे आडबुडें करता शॉपिंग. म्हाका दिसता शॉपिंग हांव बरें करता आलिशा परस. जाल ते लॉस आमी न्हू शामे. भावा जाय तें घेतो गो. भावान 2 बाटल्यो सांगल्यार 3 घेतले ओके. हेच गायज शामिनांगे शॉपिंग सगली सोऱ्या बाटल्यो मुगे भाव मान उडयश गो. ते गिफ्ट दिवपा तो तेगे फ्रेंडान भाव मान उडयश मुगेल्या पयल्या सांगाता. सो गायज हे 2 विस्की बॉटल घेयले त्यो कोणाक गिफ्ट दिवपा. हेच एक टाल्सकर आनी एक वुड्समॅन. तेच भाशेन एक टकिलाय घेता कित्याक आमगे एनिवर्सरी बा येवपा आहा न्हू. सो रेडी करून दवरताय बेश्टें. सो गायज आलिशान न्हू ट्रॉली मुको सोडल्या आनी हांचे भोंवता हांव नको कितसो तो भोंवता तें तें अशें भोंवता. कितें घेवपाक गेलो गो तूं म्हाका कितो गो दवरला हिंगा. सो गायज ट्रॉली जाली फूल. हेंचो गायज एकू घेयल म्हणटा हें म्हाका हेंचो हें जाल्यार घेयलाय म्हाका. सो गायज हेचो आलिशान भुरग्यां भाशेन चॉकलेट घेयले म्हाका सोले आमकां घेयले म्हूण बट त्यो घेयले मस्त तेणें नेबर्सां ओके. सो आमगे नेबर्स आहाय न्हू तेंकांय क्रिसमस बारीकशें कितें दिवपा जाय न्हू. तेणें आमकां दिवाली बा दिलो न्हू गायज स्वीट्स मिठाई बा दिलो तेणी. सो तेका लागून आमले कितें दिवो तेंकां दीस इज बेटर न्हू. सो गायज आमी फायनली पे केलें आनी आतां वयताय आमी. सो गायज चोय हिंचो दोगांय बोताय गाडी कांट्यां ती आपल्याक हें बोन नाय ते भाशेन गाडी बोन पॅक घाले हांव वयता बसों भितर ओके. सो गायज फायनली आमी पावली घरा शॉपिंग करून. जायतें केलें शॉपिंग आनी चड दाखयलें ना तुमकां बारीकशें. आनी आलिशा हेंचो कितें घेवन येलां आपल्या गेलें. वॉट इज दॅट आली. Nothing. So these are my candles. आणि कॅन्डल हांव क्रिसमसा दिसा पेटयलो दिता गायज आयल्यार हाड दाखोवपा तेंकां दिसता पडटा. ओके दाखोवया तुमकां सारकें. So ई कॅन्डल न्हू when you light it अजून ओपन केलें नाय चोय आनी भितर LED लायट्स आहाय. सो कॅन्डल लायट जाता मागीर ते पेट्टले बरे ओके. सो दॅट विल गो इन इदर दिस वन अजून नॉक हांव डिसायड केलो ना ओके. आनी ई बेस्टी सेंटेड कॅन्डल बट आय सी मागीर अजून अरेंजमेंट मागीर दाखयता तुमकां. अजून प्लॅन केलो इट नीड्स टू गो लायक दीस आनी तितून मागीर कितें येतलें तेंय मागीर दाखयता तुमकां ओके. सो गायज आतां दाखोवया आमगेली बॉर्न इन गोवा टी शर्ट्स जी म्हाका येयलें ती जो हांव गिव अवे जिखलोलो न्हू ती टी शर्ट येयलें ती तुमकां आतां हांव दाखयता ओके गायज. फायनली तुमकां मुगेली टी शर्ट दाखयता जी मुगेली येयलें ती हांवें ऑर्डर केलो ती जो हांव गिव अवे जिखलोलो बॉर्न इन गोवा
ओके सो गाईज पयलें टी शर्ट आनी टी शर्टा नांव जावन आसा सोरो ओके सो गाईज चोय काय बरें टी शर्ट ते आनी फाटल्यानूय बरो प्रिंट आहा तेजेर दाखयता सो गाईज वाचय सुजला गो फुगला गो तुज्या बारार हांव सोरो मारून गो सो गाईज चोय काय बरें दिसते ओके सो गाईज आता आमगेले तुमकां दुसरे टी शर्ट दाखोवया ओके आनी दुसरे टी शर्टाचे नाव जावन आसा यो बायली यो सो गाईज म्हगेले दुसरे टी शर्ट काय बरें दिसते ओके सो या आता हेका लेट्स ट्राय इट सो गाईज तुम्ही दुसरे टी शर्ट चोयला आसतले आता चोय आमगेले तिसरे टी शर्ट ओके सो तिसरे टी शर्टा नाव जावन आसा काय बरें बँड हे वाजता ओके गाईज चोय काय बरें बँड हे वाजता आनी काय बरें टी शर्टूय हे दिसते चोय ओके आनी तेच भाशेन फाटल्यानूय दाखोवया तुमकां हे चोय काय बरें बँड हे वाजता ओके गाईज आनी हे चोय आमगेले सगळे गोंयचे ड्रामर काय बरें ते बँड वाजयताय ओके आता हेची एक ट्राय मान चोया ओके गाईज सो गाईज तुम्ही चोयला आसतली म्हगेली 3 टी शर्टां आनी आता तुमकां उरला दाखोवपाचे निमणे ओके सो आमगे निमाण टी शर्ट जावन आहा तेजे नाव जावन आहा मार्किरियाद कित चोयताय तुमी मार्किरियादांदो चोयाय सारकें हे तें टी शर्ट ताजें नाव मार्किरियाद आनी चोयाय गाईज काय बरें दिसते हे टी शर्ट ओके आनी चोया हो मार्किरियाद म्हाका केस दिसतो म्हाका बरें दिसत जाल्यार ओके मातशें हेची एक ट्राय मारया सो गाईज केश लागल तुमकां म्हगेलें मॉडलिंग आलिशा चोयन आसता तें सांगता तेजे पोटान दुखोलें गाईज हांव नको तुम सगळे कॅश दिसले ते मसिगे मॉडलिंग सो गाईज हांव नको तुम केश लागल तें आलिशा जाल्यार पोटान सारकें दुखोलें खंय आसान सारकें मुगे चोयन मुगे नाटक चोयन ताका मातशें चड आसेल खंय अजून तुका तुम सांगता पोटान ओके गाईज आनी सेकंड थिंग म्हळ्यार तुम म्हणशाय हांव प्रमोशन करता वो कितें म्हूण तसो कांय ना जस्ट कितें म्हणटा तुम ते दिसा दाखयलो न्हू तेका वावचर सॉरी वेअर्स माय मग Can you bring my mug as well? So guys, तुम मुर्शाय हांव प्रमोशन बाकोत मो ना ही म्हाका टी शर्टां लायक जाली आनी कोणा लायक जावपा न्हू जो कोण गिव अवे जिखला आनी तेका फ्री टी शर्ट मेळ्ळें आनी प्लस एक मग ओके सो Not just that, the quality of it is so good.
हय सो गायज आनी तेंच न्हू क्वॉलिटी तेजी काय बरी यु नो सारकी म्हाका लायक जाली एक्चुअली म्हाका रोप सोंपोवपणी लायक जायना बेस्तो केसलो जावं सो हांव 10 पाट चिंतता घेचणी आदी सो गायज पळय म्हाका फर्स्ट टायम सोमतें डायरेक्ट धपक्या फराशीक म्हळ्यार ते भाशेन धपक्या लायक जालें सो तेका लागून हांवें म्हणल्यार मातशें 2 मारया स्टायल्यो घाल आनी गायज मॉडेलिंग करता मॉडेलिंग करून दाखयता तेंका आनी येसो गायज टी शर्टां हे गांवां लंडना घाल वो खंयच्या दुसरी कंट्री घाल भोंव म्हणजे आमकां व्हडले वरात वर Of course, and we have to be really proud of the guy who's done it, right? आनी गायज जे कोणी टी शर्टां काडल्याय न्हू ताका कितें म्हळ्यार ते हॅट्स ऑफ Yeah, exactly. नंबर 1 टी शर्ट पात्रांव ओके म्हाका लायक जाली तुगेली टी शर्टां Born in Goa. बॉर्न इन गोवा आनी तेच भाशी मोज्या मोगा समजता तुमकांय म्हगेले लायक जाला आसतो मू फॅशन शो ओके आनी हेचो एक मागूय मेळ्ळो म्हाका सो गायज First of all, we would like to say thank you to Born in Goa team. हय There was a card as well from them. सो गायज तेणे म्हाका बरें कार्ड धाडलें आनी म्हाका बरीं टी शर्टां आनीक म्हगेले मग विदीन फ्यू डेज एज लॉंग एज आय वॉन द गिव अवे विदीन फ्यू डेज म्हगेले पार्सल म्हाका मेळ्ळें टी शर्टां सगळीं सो थँक्यू गायज थँक्यू बॉर्न इन गोवा ओके Yeah, again we are saying this is not a promotional video, okay? ओके हय प्रमोशन नो प्रमोशनल Yeah, we just like. बट एनीवेज गायज तुमकां लायक जात जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे ओके आनी दुसऱ्याकूय दाखय आनी तुमी घे तुमकां लायक जात जाल्यार जाय जाण घालताय आमगे या आय सॉ मेनी पीपल बट आय डिडंट सी हियर पीपल वेअरिंग I बट saw. हांव न्हू जेन्ना ते सायटीर गेल्लो मोस्ट ऑफ द टी शर्ट्स वॉज लायक सोल्ड Yeah, आउट सोल्ड they're आउट sold. Sizes sold out. सायजीस आनी क्वॉलिटी बरी आनी चोवपाकूय बरी दिसताय गायज न्हू सांगाय म्हाका कमेंटान तुमकां हुंच टी शर्ट मॉडेलिंग सांगाय काय मॉडेलिंगूय सांगाय आनी हुंयचें टी शर्ट तुमकां लायक जालें तें तेंय सांगाय आनी हुंच पार्ट म्हगे चलपाचो आनी हुंच टी शर्ट तुमकां लायक जालें तें प्लीज कमेंटान सांगाय गायज सगळीं एक आनी एक जो व्लॉग चोयता ती कमेंट मारे ओके गायज So guys, the comment of the day is actually guys, comment of the day na kaluya sona aizui na kitya दोनूय दिसा एनिका बर्थडे विशीज येयले सो एनिका सांगलो हांवें बरी एक मेसेज यु नो रिकॉर्ड करून धाड आनी हांव घालतो म्हूण ते येतोले सो हांव येता मागीर तुमकां थँक्यू म्हणटा तुमकां ओके सो दॅट्स वाय तेणें घालूना हेजी हे व्लॉगाची घालया म्हणलो ताका थँक्यू मेसेज सो बट ऑन बिहाफ ऑफ हर आय वूड लव टू से थँक्यू टू ईच एंड एवरी वन हू लायक यू नो लेफ्ट अ कमेंट एंड विश्ड हर So thank you guys for all the comments. So दोनूय दीस बद्याचे कमेंट पडले तेका लागून आमी हुंयचो कमेंट रीड केलो ना कित्याक दोनूय ब्लॉगांचे दोनूय कमेंट सगळे गेले आमकां लायक जाले आनीक एनिका तुमकां स्पेशली थँक्यू म्हणून येतले बर्थडे कमेंट कोणाकलो हो बरो तो बरो म्हणून जायना सो बर्थडे विशीज आहा द बर्थडे विशीज ती हेगे बरी तेगे म्हणून जायना सगल्यो विशीज सेम आनी सगल्यो विशीज आमकां like Zale. Yeah, they're all one for us. They are all one for like, us. Yeah, all the wishes, okay? So thank you once again. So thank you guys once again on behalf of Anika. Anika auntie, begin to together. You come here. Yeah. And then we can do, you can, you know. Thanksgiving speech. Yeah. To all They your speech viewers, Deepa Bore, all our subscribers, right? Anika actually speech Deepa Bore, huh? So last to me. So they speech ditole. Thank you मुडपा ओके गाइस आणि तेच भाशेन गाइस समजता आयचो ब्लॉग तुमकां लायक जालो आसतो मू आणि लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आणि सबस्क्राइब बी करे थँक यू गाइस फॉर वॉचिंग Thank you for watching, guys. आणि थँक यू फॉर द लवली कमेंट्स गाइस इतले कमेंट आमकां येता न्हू इतुले बरें दिसता Oh God. म्हाका जाल्यार म्हगे काळजा म्हणटा तो कंट्रोल करूं जायना तें सारकें डाप करून दुखता ओके गाइस आणि जे दिसा कोण कमेंटूय मिस करता न्हू म्हाका आय जाता गाइस कमेंट मिस करू नाकाय जात तितले आणि कमेंट मारे डेली जो आमगे कोण कमेंट करतोय आणि न्यू कमेंट आणि जे कोण न्यू कमेंट मारू सोदताय थोडी ती बेगिनू करे कमेंट तुमकां बरें जायना रे सो गाइस थोड्या कमेंट करूं म्हणना टीव्हीचे चोयता तेंकां बट स्टील ट्राय करे तुमी कमेंट घालपाक म्हाका ते वाचून बरें दिसताय आनीक म्हाका ते रिप्लाय करपाक बरें दिसताय गाइस ओके सो गाइस थँक्यू वन्स अगेन थँक्यू वन्स अगेन फॉर वॉचिंग आणि तुमगेलो सपोर्ट लव यू लव यू एश कोताय मोदे अशें एश कोत्ताय ते सारकें कर सो गाइस लव यू ती सगळी तुका लव यू कोत्ताय हांव एश को करपी लव यू सो गाइस लव यू ऑल आणि मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान ओके समजता
तुमकां हो आयचो ब्लॉग चड चड लायक जाता मुमगेलो ओके आणि तुमकां लायक जाले जाल्यार न्हू तुमगे मॉडलिंग तुमगे मॉडलिंगा सांगाय तुमगे फ्रेंडा शेअर करे फॅमिली शेअर करे आणि कोणा मॉडल जावपा जाय न्हू तो चड कोण जाय कित्याक वय एक तेंपा बरो मॉडल घाललो ओके गायस सो मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान मोग आसूं टील देन गायस बाय